षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे न व्हिडिओ का तुम पूरा जना काही स्वागत. आज एक विशेष जावन आशिल्ली एक उंडा रेसिपी घेवन आयले हांव. एक असं म्हळ्यार रागी उंडो. हाका फस्ट आमी 1 कप तूप होवन करूया. तूप होवन जाले कुडले ताका 2 कप 1 कप तूप घाला हांवें, 2 कप रागी पिठी घालची आनी चिके मिडियम लो मिडियमार हे भाजून घेवचे. आता का 1 कपाक 1 कप तुपाक 2 कप रागी पिट्टी म्हणून सांगू जायना. एक पण रागी वयर होंदून आसता, रागी पिट्टाचे गुणा वयर होंदून आसता. एक घाल भितर उगी ड्राय जावन येता, एक पंचीक चड जाता. तशें सादारण दोनी दुखून अड्डेस ताईं धरता. एक पण तें आमकां आतां चाळतन कळटा म्हूण चडती पिट्टी सुरवेक घालून दवरल्यार मागीर तो उंडो ड्राय जाता, विंडून जाता, ड्राय जाता, प्लस विंडूक बारीक कश्ट जाता. पण आतां आमी घाल्लेलें तूप पुरो तांडून घेतलें पळय हे पिट्टीन. हे आतां एक 5-10 मिनीट चाळण जातना पोरंबोळ येता तेन्ना तें आमी घाल्लेलें तूप पुरो थोडें सोडता तेन्ना जाल्लें म्हणल्याक. आनी हाजी एक विशेशत कसं म्हळ्यार आम्याक साकर न्हय घालचे, गोड घालचे. गोड करडून रेडी करून दवरका. ताजी मेजरमेंट पुरो डिस्क्रिप्शन बॉक्सात दिता. आतां आमगेलें उंड्या पिट्टी भाजून रेडी जाली. ती हुनी हुनी पिट्टी काडची, मिक्सरान घालची आनी ताजे हळताचे गोड घालचे, एळा पिट्टी घालची आनी एक पंत मिक्सीक 2 वेळा 2 रावंड गुंडाची. तेन्ना ते हुन ते भाजिल्लें पीठ आनी ते आमी गिजवून घालेलें गोड दोनी वट मिक्स जावन ब्लेंड जाता पळयाची. अशी 1 की 2 बॅच आमी कितले बदला पळय. मस्त राश करूं जायना. ते म्हळ्यार मागीर विंडू कश्ट जाता. मॅक्झिमम म्हळ्यार 1-2 कपाची कोर येता एकले न करची जाल्यार. ते म्हळ्यार ओग्गी विंडू कावो नातल्यार ड्राय जाता वता. घेत पळय समज लायक ते ब्लेंड जावन येयले मिक्सरा घाल्ले कुडले ते हुन पिट्टाक गोड घालतना ते पयशीशी येता. आतां न्ही पटापट विंडून घेवचे. पूरा एज ग्रुपाच्यांक भारी चांग हो उंडो. फुल पवर पॅक्ड म्हूण येता. गुरबिण्यांकंतूय भारी लायक. पक्कने उंड करतना खंयचे कारणान चिक्की ड्राय जाल्ले वय म्हूण जाल्यार आतां एक चूर दुदा पश लावन घेवन हो उंड कर येता. अशें दुदा पश लायल्यार मस्त दिवस दवरूं जायना. असल स्पेशल रेसिपीसाक म्हगेलें चॅनल सब्सक्रायब करूं विसरू नकाची. हो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जालो म्हूण जाल्यार लायक शेअर कमेंट कराची. सगळ्यांक नमस्कार.